डेफिनेटली चोरी ही फक्त लायटीची जायना, सगळे डिपार्टमेंटांनी ही चोरी जाता. तातूंत लायट हो हे ना, त्या खातीर लॉसीस हे डिफरंट. चोरी हो एक विशय आसा. त्या नंतर वायरीक जुन्य पुण्य जाल्ल्यान तातूंतल्यान करंट पास जाता आनी ती लिकेज ही जवळ जवळ 5-6% जाता. सो चोरी आनी 5-6% अशी लॉस जर जाले आसत हे जाता. तिसरी गोष्ट अशी आसा, खूब जाण म्हणटा की आमचो लायट जी आसा ताची हे कमी जाता. म्हणजे आमकां समज लोड 250 जाय जाल्यार 220च मेळटा. तें कारण म्हणजे अशें की ज्या ज्या घरां आसा तांणी सुरवातीक आपल्या 5 kVA लायट घेतल्या आनी त्या नंतर ते पॉयंट्स वाडोवन कोणी गिजर घेतलो, कोण फेरार मारता, कोण AC बसयता, कोण कुकर बसयता, कोण आनी कितें वता, पूण तें सगळें घेना. आनी त्या खातीर तो जो लोड आसा, ट्रान्सफॉर्मरार जो लोड येता, समज 200 kVAचो ट्रान्सफॉर्मर आसा आनी तो लोड ट्रान्सफॉर्मरा पेक्षा चड जालो की लायट डीम जावपाक लागता. की एक तर तांणी 3 फेज कनेक्शन घेवचें किंवा सिंगल फेज कनेक्शन आसा ताजो लोड वाडोवन घेवचो.